मुळगांव वाठारात ह्या तापिल्ल्या मायनिंगेच्या विशयावयल्यान साबार फावटी आंदोलनां जाली। लोक रस्त्यार लेगीत देवले, लोकांनी गांव काबार जावपाचो भंय लेगीत उक्तायलो, तरी अजून मेरेन हो प्रश्न तडीक लागना। शेनवारा जाल्ले मुळगांवचे सभेत पंचायत मंडळा सयत शेतकार आनी गांवचे लोक व्हडा संख्येन हजर आसले। हे सभेत मायनिंग पासून निर्माण जाल्ल्या समस्यांचेर चर्चा जाली। एक तर मुळगांवची घरादारां, देवळां, शेताबाटां, सैमीक उदका स्त्रोत मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडात, ना जाल्यार 2021च्या प्रादेशीक आराखड्या प्रमाण मायनिंग सुरू करात असो निर्णय हे बसकेत घेतलो। तशेंच गरज पडल्यार येता त्या झेडपी वेंचणुकेच्या मतदानाचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी मुळगांवच्या तिडकिल्ल्या लोकांनी दिली। आम्ही सगळे जाण मायनिंग लागून आमकां खूब त्रास जाता। आमचे कितें झाडां सगळीं पिड्ड्या, आमच्या भुरग्यांक शिकतले रातचो अभ्यास करपाक सारके त्रास जाता, रातभर काम चलता। सगळे लोकांचे सगळे धुल्लो येवन सगळी झाडां सगळी केळी कांयच पुराना, सगळे पिड्ड्या। माडांचेर सुद्दां सगळे धुल्लो बसून सगळे पिड्ड्या। आमकां एकदां कपडे धुले काडून दोनदा धुवचे पडटा आनी आतां तर मे म्हयन्यान पळोवंकूच नाका। सारके म्हणजे सारके धाकट्या भुरग्यांक घेवन सदां डॉक्टरागेर व्हरपाची पडटली। नाकांतून धुल्लो गेलो भुरगीं सामकी सीक जातली। इतले हे रावपाक मेळपाचें ना अशें, आनी रातचें जर कितें जालें न्हू जाल्यार सगळे लोकूच मरण वयतले आनी उरची बी ना। इतले वयर डॅम्पिंग जाल्ल्या समक्ष येवन कोणी तरी येवन पळोवन वचपाचें। सारकें कळटा वयर कितें जालां तें। आमी खूब तांकां सांगलें बंद करा पूण ते आमचें आयकून कांयच घेवपाक तयार ना। आनी म्हणून कशें सांगपाचें तांकां, म्हणजे आमकां कांयच हेल्यू ना अशें जालें आमकां। अशें आमची अशी परिस्थिती जाली, पूण आमकां कांय किंमतूच ना अशी जाली, कोणूच आमचें आयकून घेयना मायनिंग लागून। उदक सुद्दां आमकां पियेतले न्हू, एक टायम सगळे खोजू येता नळाचे सुद्दां, एक टायम पायप फुटलेले ते माती सगळी पायपांनी वयता सगळी, आनी अशें ते उदक आमी तशें खाता आमचे भुरगीं। सायम देवळा कडेन मिटींग घेतली सगळ्या थ्रू। पयलीं आमी पंचायतीन घेतली 26 तारखेर, मागीर आमी हांगा ठरयलें आमी घेवचें म्हणून अमके तारखेर। आमी हांगा आयज घेतली, सगळे लोक जमले, सगळे आमच्या गांवचे लोक मानसबाग येवले। आतां आमच्या कोणीच आमची एक्शन घेवंक ना गांवची, कितें म्हणून तेंची ती बाबा तेंच्या वयर माथ्यार इतकी माती उमटलेली आहा, कोणीच काय करूंक ना। आयज मुख्यमंत्री तोंडान जर तेणी उतार जर थेल्लेले आयज बाबा आपूण तुजें कितें करता म्हणून, जाल्यार मुख्यमंत्र्याक दिसोंक जाय कितें, सीएमाक दिसोंक जाय कितें बाबा आमी मुळगांव गांवाचें कितें बरें करतले म्हणून। आनी आमच्या मुळगांव आमदार आहा पळय बिचोले मतदारसंघाचो तेका कळोंक जाय। आनी हे झेडपी इलेक्शनाक जर उबो रावतलो पळय आतां कोण तरी येतलो कॅन्डिडेट, आमकां इलेक्शन नाकाय झेडपीचें अशें हांव ठरयतां। कित्याक खबर आसा, आमकां इलेक्शन नाका, कॅन्सल करचें। आमकां मुळगांव तर आमी कोणूच वोटींग करचें ना, आमी तर करचें ना। कित्याक खबर आसा, तर आमची मायंड जी आसा आमकां कांयच कंपनी गावोंक ना। म्हाका 14 वर्सां जालीं, आतां 15 वर्सां जालीं, म्हाका कुळागराचे 1 रुपया गावोंक ना म्हाजो। कितें सगल्यांनी घेवन खाल्ले, कोणी घेवन खाल्ले आमकां खबर आसा, पूण कितें आसा खबर आहा, आमी लोकां खातीर झगडटा, सगळ्या लोकांक घेवन आमी झगडले। आयज ताका झगडले। आयज ही आमची मिटींग आसली मायनिंग संदर्भान, आनी आयज प्रत्येकाचे आमी गाडे जशें आयकपाक जाय अशें तशें आयकलां, आनी हेजेर विचार करून ठोस विचार करून आयज आमी अशा निर्णयाचेर हें केल्लें आहा की येणाऱ्या झेडपी इलेक्शनाक हो मायनिंगेचो इफेक्ट कितें जाता तो तांकां जे कोण मतदार हे कोण उमेदवार आसा तांकां दाखोवन दितले अशें आमी विचार मांडलेलो आसा। आनी तो विचार सगळ्यांच्या मते आमच्या सहमतीन एका मतान पास जाल्लो आसा। आयज हो आमकां त्रास जाता म्हणून आमी सदींच उलो मारीत आसता सरकाराक, आमच्या डेप्युटी कलेक्टर, मामलेदार म्हणून नाका, सगळ्यांक आमी उलो मारून थकलेले आसा, पण आयज पर्यंत आमचे कोणीनूच विचारान घेवंक ना। आनी आयज तुमी फाटसून पळयत तुमी पळया दाखयता कितें परिस्थिती जाल्ली आसा। सबंद गांवाचेर ही माती येवन जावं कितें गुणे येवन पडपाचे, घरांचेर पडपाचे परिस्थिती करून ठेयल्ली आसा। आमचें कोणूच आयकना, म्हणून आमी हो एक ठोस निर्णय घेतला की येणाऱ्या झेडपी इलेक्शनाक आमी ह्या बहिष्कार घालतले आनी आमचो राग व्यक्त करतले। जो पर्यंत आमचे इश्यू सॉल्व जायना तो पर्यंत मुळगांवान जी मायनिंग एक्टिविटीज आहा ती बंद दवरची, आनी जर तेंच्यांनी बंद दवरूंक ना जाल्यार सगळे मुळगांवचे लोक येवन ती बंद दवरतले अशें लेटर करा म्हणून सांगलें आसा। आनी 8 दिसां भितून तांकां लेटर पावतले, आनी तेच्या नंतर जे कितें स्टेप घेवपा जाय ती मायन बंद करपाची ती सगळ्या लोकां मार्फत आमी घेतले। झेडपी इलेक्शन आमी मायनिंग इश्यू खातीर 2 वर्सां जाले झगडटा। हेज्या पयलीं आमचो खासदार, आतांचो खासदार जेन्ना इलेक्शन आसलें लोकसभेचें तेन्ना खासदार श्रीपद नायक हांगा कॅन्डिडेट म्हणून येयल्लो,
आणि लोकांनी तांकां आमच्या केळबाईच्या देवळान जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना लोकांनी ताका प्रश्न केल्लो. त्या टायमार तेणी आमकां कितें सांगलें की तुमचो जो कितें प्रश्न आसा तो इलेक्शन जाल्या नंतर आपूण मिटींग दवरता आनी तो सॉल्व करुया म्हणून. पण अजून मेरेन तो हांगासर पावल्लो ना. म्हाका दिसता आनीक फुडले इलेक्शनाच्या टायमार रावला काय कितें अशें दिसता. म्हणून जर ताका जर ह्या मुळगांवा बद्दल कळकळ आसली जाल्यार तो एटलिस्ट हांगा येवन आमचे जे कितें प्रश्न आसा ते सॉल्व करतलो आसलो. पण अजून मेरेन तो हांगासर येवंक ना आनी कसलीच वासपूस करूंक ना. हो प्रश्न फाटले ग्रामसभेन सुद्दां खासदाराचे बद्दल येयल्लो आसा आनी खासदाराचे अशे लोकांचे हे जाल्ले आसा की खासदाराचे हे मायनिंगेचे जे हेजेर गांवच्या लोकां कडेन लक्ष ना. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत.